पण तुम्ही अ, कुंती महाराणीला प्रार्थना सांगून सेशन इनॉग्रेट केलेलं सर. सो आम्ही कुंती महाराणी प्रार्थनाचे आज 23rd आणि 24th श्लोक डिस्कशन करूया. लास्ट टाइम डिस्कस केलं या पण काय केलं आणि मे बी नेक्स्ट सेशन मध्ये अंतूची करूया. कसं झालं की अंतू कुंती महाराणी ना ओढ एक विषय सांगचे असं की देव कंची कंची प्रकाराने रक्षण करता आणि तिकडे त्या जीवनावरती चिंतन करून त्या एक प्रकाराने तिकडे त्या मनावरचे असते नाही की देवान कशी रक्षण केलं ना ते काम. सो तांतू दोखून कसं नाही एक तत्व सिद्धांत आम्ही मनावर तसं नसं त्या एक नेक्स्ट एक 30-40 मिनिट्स खातीर आम्ही डिस्कशन करू. सो पुराजनाक आयची सेशनात तू स्वागत असं. तुमगेल पुराजनाला आशीर्वाद घेऊन हे सेशनात मुखार सिद्धा. कोणी ऑनलाईन वे पळयता ती रेकॉर्डिंग तांकांय स्वागत करता. सो एक प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी महाभारताचे अंत तो ते कुंती महाराणी चरित्र पळयलेले काणी रुपारी आणि आता ह्या पळयता आसा ती की कशी तिगेल ती मनातून भक्ती तीन त्या श्रीमद भागवतमाचे ते सुरेश स्कंदांतू तिगेल त्या प्रार्थना विषयी सांगितलं असं. तिगेल हांतून पुरा म्हणटात पळय तिगेल मन आशिल विषय तिगेल हृदय आशिल विषय ती पुरा हांतू एक प्रकार सांगून दाखयता. आणि कसं जालें की हें भागवत म्हळ्यार अशें आसा की नारद मुनी वेदव्यासा सांगिल्लें की देवाल भक्ती आनी देवाल भक्ताल विशय सांगू का म्हूण. आनी देवाल भक्ताल विशय म्हळ्यार तांणी केन्नाय देवाल कीर्ती प्रार्थने थ्रू तांणी उपस्थित तें एक प्रस्तुत करता ती. तो हें भागवत मान तूं पळयत हें एक एक शुद्ध भक्ती देवाल ग्रेटनेस देवाल स्वीटनेस हें पुराय हें प्रार्थने दोखून कळटा. आनी कुंती महाराणीन ही प्रार्थना केन्ना करची केन्ना युधिष्ठिरान राज्याभिषेक जाल्ला आनी कृष्ण पास द्वारका बसता वता. परिस्थिती एक प्रकारार अशी आशिल्ली की पुरा एक म्हणटात पळय तिगेलें युद्ध विजयी जाल्ली तिगेलें पुत्र जाल्यार दुख्खा कारण अशें आसा की तेंगेले परिवाराचे मस्त जेन्ना ती नात्र समेत. सो ती का म्हणटात पळय देव कशी एक प्रकार देवाल प्लॅन म्हूण तिगेले एक मनांत आसता कसं कसं जाता अशें जिवनांत तिगेलें जाल्यार ती एक कृतज्ञ आसता की देवान करचें तेच्या अंगा खातीर आसतलें म्हूण. आनी तागेल मनांत कसं नासता जाता आस म्हळ्यार ते खंडिताची कसले की तो आमगे पुराजनाल वेलविशर सुरधम सर्वभूतान ती सांगता हें देवा तूं कशी रक्षण करता तें एक मनावरचें भारी कश्ट म्हूण. सो ह्याच पॉयंटार आयज आमी डिस्कशन करचें आसा आनी तेगेलें एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेयर्स आसा तूं सांगचें आसा की देवा कश्ट येवं कसं जालें की कश्ट येताना तुगेले विशय हांव चिंतन करता. सो असल एक विजयी जावन एक समय यारी एक पुराय एक वस्तू सेटल जाता आस तिगेले जिवनांत फायनली युद्ध न्ही जावन जाल्यार तीन पळय तिगेले एक मनाचे एक भावन पळया ती की ती देवाले कश्ट निमगून घेता म्हळ्यार एक देवाल वयर विश्वास तिका की देव रक्षण करतलोच म्हूण कितले कश्ट येवं येनाशिरावो कश्ट कशी येतलेंची
तो तिकेल कुंतील विश्वास की खंयच्या परिस्थितीत देव कशी पुणी पावता आणि रक्षण करताची आणि तीन कसने देवाला प्रार्थना पडलेले कसने एक मागून घेवच्या म्हणून देवाला गुणगान मात करचे. सो आम्ही 23rd आणि 24th श्लोकार येता आसा ती आम्ही 23rd श्लोकाचे रेसिटेशन ऐकूया आणि मग ताचे विषय ऐकूया. हरे कृष्ण. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. तत् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. हांगा पळयतात तीन पुरा तेवढं घास करून घेवचें आसा की देवा तूं खंयची समयार म्हाका जिवनांत तूं रक्षण केलें ना म्हूण आनी तिका म्हणल्यार तिका कितलें तिका व्हड भाग्य म्हूण दिसता आनी तिका तें एक मातृत्वाचें एक वात्सल्य रस म्हणटा पळय कृष्णा खातीर तें पळयता की तिका सांगता तिका आनी ती देवकील विशय उडगास करून घेता की कशी तूं देवकीक कंसाल्या देखून रक्षण केलेलें म्हूण तशींची म्हाकाय कितलें पंता तूं रक्षण केलां म्हूण एक प्रकार पळयले देवकीक ते कंसा दुखून तेंच एक व्हड विशय आशिल्लो तिच्या जिवनांत विंगड खंयचो एक विशय नाशिल्लो आनी तिका ते भविश्यवाणी आशिल्ले की आट्टा चेडू देवची म्हूण जाल्यार कुंतील पळयल्यार तिका सगळें लायफ टायम एंग्जायटी आशिल्लें आनी कितलें पंता देवान तिका आनी तिच्या परिवाराक रक्षण केलां आनी देवकी कोणी वसुदेव आशिल्लो जाल्यार कुंतीले कोणी नाशिल्लें तिका आनी तिगेल चेडू आनी तीन तिगेल चेडूवाल रक्षण करता तिका कोणी रक्षण करतलें नाशिल्लें ताका असल अनार्थ जावन आशिल्लें आसतेन देवा तूंची तीन प्रार्थना करची आसा त्वया एव नाथेन आमगेले तसले अनार्थ जना खातीर तूंची नाथ जावन आमकां रक्षण केलां म्हूण आनी रक्षण कशें न्हय विपद गणात कितले सकड म्हळ्यार काउंटलेस सांगू जायना कितले पंता कसं कसं कष्ट विपद आयला आमगेल्या जिवनांत आनी पुरा देखून तुवें अभिरक्षती तूं रक्षण केलां म्हूण देवा म्हूण ती तशें सांगता. सो एक प्रकार हें एक प्युअर डिवोटी शुद्ध भक्तान तें एक भावन ती तांणी पुरा जनान पळयल्यार कोण शुद्ध भक्ती पावतात तांगेल्या जिवनांत तांकां अशें दिसता की तांकां देवान इतलें रक्षण करचें तांगेलें कांय क्वॉलिफिकेशन ना कसले देव तांकां इतली दय दाखयता म्हूण तांणी कसलें कर न्ही तांगेल्यान तूं कांय तितलें कांय भक्ती ना जाल्यारय देव तांकां रक्षण करता क्वॉलिफिकेशन नासल्यार देवकी पुणी तुगेलो आवसू तीन कसं पुण्य कोर नाशा पुरो जाल्यार हांव कांय कर न्ही मू देवा जाल्यारय तूं म्हाका आनी म्हगेल्या परिवाराक रक्षण केलां म्हूण तशी ती सांगतात ह्या पुरा कश्ट न्ही जावन म्हगेल कर्माचें फल हें न्ही जावन जाल्यारीची तेव्हा तुवें दयालू जावन करुणा सिंधू जावन म्हाका रक्षण केलां म्हूण ताका तूं दीनबंधू रे देवा म्हूण अशी तिणें प्रार्थना करची आसा म्हूण पळयत. आतां आमी 24th श्लोक पळोवया. विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रत् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाश्महरेभिरक्षिता. विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रत् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चश्महरेभिरक्षितः. विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रत् मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चश्महरेभिरक्षितः.
हरी बोल नेवट असाची ऐकपणा. आ, अंतू सांगता ती की विषात म्हळ्यार ही भीमाक पॉयझन दिलेलं तेतना विष दिलेलं तेनं रक्षण केलेलं आहे. महाअग्नी वारणावरता तांणी जळोवचे प्रयत्न केले दुर्योधनान तेन्ना रक्षण केलें. पुरुषाद म्हळ्यार त्या वनवास असताना कसन कसन पुरा राक्षस पुरा जन स्पेशली हिडंबासूर तसले जनान खावचे प्रयत्न केले जाल्यारय थंय रक्षण केलें. असंच सभायात म्हळ्यार इतले तांगेला द्रौपदीला अपमान जाल्लो थंय तूं रक्षण केलेलें म्हणून मागीर वनवास कृच्छत म्हळ्यार कितले सकट त्या वनवासांत आसतना कितले सकट कश्ट आयला दुर्वासाक पेटयलें दुर्योधनाक जयद्रथान द्रौपदीक हें केलें. आनी मागीर ही द्रोणी अस्त्रता म्हळ्यार हाणें द्रोणाचार्य पुतू अश्वत्थाम ताणें अ, अ, हाका परीक्षिताक गर्भांत असताना मारूंक प्रयत्न केलें ब्रह्मास्त्र घालून थंय मागीर तूं रक्षण केली मु देवा आनी महारथा म्हळ्यार कितले सकट होड कुरुक्षेत्रा युद्धांत तूं तिगेले चेडूवाक मारचे प्रयत्न केले कौरवान इतले सकट महारथान ते पांडव जना वयर आक्रमण केलें जाल्यारय तूं तांकां पुरा जना रक्षण केलें. सो हांतू आतां आमी ह्याचे पॉइंटार आनी आज विवरसून एक ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स डिस्कस करूया की पुरा हें तिने एग्जाम्पल दिलेलें तातूंत अशी न्ही की पर्सनली पुरांत कृष्ण आशिल्लो म्हणून. आतां विश दितना भीमाक थंय कृष्ण आशिल्लो. वारणावृत्ता ते जळोवचे प्रयत्न केले लाक्षाग्रहांत तेन्ना कृष्ण आशिल्लो. तो अशी न्ही की कृष्ण पर्सनली आशिल्लो तांकां रक्षण करचें जाल्यारय ती कुंती महाराणी सांगता की तूं पर्सनली ना आसच्या पुरो देवा प्रत्यक्ष रुपारी जाल्यार हें पुरा आमगेलें रक्षण जालेलें हें तुगेले दयेनाची. कसं जालें की आमी एक लेकार आमगेले अनुभवा लेकार आमी लेखतात ही प्रोटेक्शन म्हळ्यार कसं की एक देव कसं की एक म्हणटात पळय कसं की एक एकदम स्पेशल वेन कसं की एक इंटरवीन करून कसं की आमकां दाखयता की रक्षण केलें म्हणून ना खंयची खंयची पळय देवान पर्सनली रक्षण करूं येता कशी अर्जुनाक कितले सकट महारथान मारूंक प्रयत्न करता आनी मस्त सकट देवान पर्सनली रक्षण केलां. आनी एक पंथा देव तागेलें भक्ता थ्रू रक्षण करता कशें त्या वारणावृत्तांत तूं ते उज्ज लागून ताका मारचे प्रयत्न करता म्हणून तेन्ना कोण तें मेसेज पेटोवन दिलेलें विदुरान. सो विदुरा थ्रू देवान रक्षण केलें. द्रौपदीक थंय कृष्ण द्रौपदीला अपमान जाताना कृष्ण थंय सभेंत नाशिल्लो जाल्यारय कृष्ण खंयची रुपार आयलें देवान तागेली ती शक्ती दाखयली ती कापड म्हणटात पळय तें एंड जायनाशिल्लें कितले तांडिल्यारय दुशासनान ते कापड इनफायनायटली म्हणटात पळय येता आशिल्लें सो देवान थंय तशी रक्षण केलें. आनी देवान तागेलें गायडन्स दिवन शिक्षण दिवन अर्जुनाक रक्षण केलें भगवत गीता रुपार. सो देव कशी शिक्षणा थ्रू हें प्रोटेक्ट करता तें आयच्या सेशनांत आमी तेची काही पळोवया. कसं जाल्यार की एक पंथा कसं रायट कसं रॉंग म्हूण आमकां कळना त्यावेळी एक प्रकाराचे कश्ट न्हू कसं जाल्यार की आमकां कसं कसं करचें म्हूण मुखार कळनासल्यार खंयची डायरेक्शनां वचच्या लायफान तूं त्यावेळी एक कश्टाची ते देव तेन्ना तागेलें शास्त्रां तूं गुरूल थ्रू तें आमकां कळचें तशें कळटा म्हणून. आनी एक पंथा देव आमकां शक्ती दिता कशी भीमाक हिडंबा वयरी तें सांगचें आसा पळय वनवासांत आसतना कितले सकट राक्षसान मारले ते भीमान विशेष शक्ती दाखयली ते विशेष शक्ती प्रदर्शन वय ती देवाली दया देवान त्या भीमाक ते पावर दिलेलें म्हणून आमी पळोवं येता खंयच्याय ना तो रक्षण करता म्हणून. तो तशी आमकां विशेष रुपारी आमकां एक पंथा देव शक्ती दिवचे पुरो प्रॉब्लेम्स फेस करचे आनी ह्या पुरा कसं कॉम्बिनेशन आसचें पुरो आनी एक पंथा देव प्रॉब्लेम आमगेले सॉल्व करना आनी तें कसं न्हय जाल्यार की आमकां ते अनुभव आयले दिसता की ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायनासल्यार तातूंत आमगेली गर्वची उण जाता. आमकां दिसता न्हू की आमी पुरा सॉल्व करता ते आमकां ह्या वेळी करूं जाता त्या वेळी करूं जाता तेन्ना एक पंथा प्रॉब्लेम सॉल्व जायनासल्यार आमगेली गर्व उणी जाता. आनी गर्व उणी जावनची के स्वभाव नम्र जावन आमी वेट करतात पळय केन्ना जातलें तेन्ना आमकां देवाले कळकळीन ते प्रार्थना करची ती भावना आमगेल्या मनांत येता म्हूण पळयत. सो एक पंथा देव टायमार रुपारी म्हणटात पळय प्रॉब्लेम सॉल्व करनाशी आमकां वेट करयत पळय त्या मागीर देवान तें आमगेलें म्हणटात पळय एक प्रकारान तें प्रोटेक्शनाची
कसं जालें की ते प्रॉब्लेम वेगळी सॉल्व जाले नातील निमित्त आमकां हे आध्यात्मिक विशयाचे देवाल दयेचे ते व्हॅल्यू कळटा. ताका एक म्हणटा कुंती महाराणी म्हणटा पळय, खंयची रुपार जाल्यार ती कृतज्ञ देवाले. आणि ती सांगता असं म्हणता हें तिकेलें एक नेक्स्ट वर्स आमी पळय तिकेलें तें क्लायमॅक्स हें कुंती महाराणी प्रेयर्स की देवा प्रॉब्लेम येवं म्हणून कसं जाल्यार की प्रॉब्लेम आयल्यार हांव तुगेलो उडगास करता म्हणून. सो आमी देवाल एक प्रोटेक्शनाचे पळयल्यार एक लेकार पळयता की एक एक पंथा पळयता की एक एक प्रॉब्लेम सॉल्व जायना म्हणटा पळय एक एक जाता प्रॉब्लेम आनी आमकां जाता एक एक पंथा प्रॉब्लेमार आमगेले निमित्य जावचे प्रॉब्लेम जाल्यार आमी एक विश्वास दवरता की पुरा कसं आमगेले जिवनांत आसा ते देवाल कनेक्टेड आसा आनी खंडित त्या देवान फिल्टर केलेलें आसा म्हणून म्हणटात पळय आमगेले जिवनाक कसं जाता आसा केन्ना आमी भक्ती पथार चलता ती खंडित देवाल तें कनेक्शन आसता म्हणून आमकां कळच ना तें म्हणून कसं की एक प्लॅन खंडीत आसा केदनाची आमी कसं एक चुकून पडचे पुरो ती जाल्यार चुकून पडल्यार वय देव तांतूं मुखारसून कशी तांतूं दोखून भायर पडयता त्या वेळी आमकां वाट दाखयता. कशी कोण गुगल मॅप यूज करता ती आमी गुगल मॅपान सांगिल्ले कडेन रायट जावं लेफ्ट मारनातल्यार गुगल मॅप मागीर मुखारसून आनीक वाट दाखयता मुखार वचून यू टर्न मारून येता म्हणून ताका देव उपद्रष्टा हनुमंता म्हळ्यार देव कसले आमगेल्या जिवनांत तसं देवाल सँक्शन जाले सिवे जायना म्हूण पळयता. आतां कुंती महाराणीन ह्या प्रार्थनेन सुरेश पळयता की ते भिमा वयर जाळ येवन न्हू ताणें विश दिलेलें दुर्योधनान जाल्यार ताजे निमित्त कशें जालें भिमान तें विश पळोवन तागेलो बोध चुकून तो नागलोका पावलो आनी थंय अमृत पिवन आनीकय घट्टीमुट्टी जावन आयलो. आनीक आमी पळयलेलें कशी वाली आनी सुग्रीवाल मध्ये मिसअंडरस्टँडींग जालें लास्ट टायम आमी तें डिस्कस केलेलें जाल्यार त्या मिसअंडरस्टँडिंगा निमित्त वाली खंय खंय धांवन वता आनी खंय खंय धांवन गेल्ले निमित्त मुखारसून सीते सोदिताना ताका तें वाट दाखोवचें पुरायजनाक कळटा कसलें की तो वाली भिवन खंय खंय धांवत आशिल्लो आतां तें सीते सोदूचे खंय खंय वचका म्हूण तें पुरा वाट करत आशिल्लें. आनी आमी पळयलेलें कशी तो चुकून अक्षय पात्रांत एक सिता कर्ण व्हरलेलें कोणाल की मिस्टेक आशिल्लें जाल्यार देवान तें सिता कर्ण एक्सेप्ट करून दुर्वास मुनीक आनी तागे कितलेकी म्हणटात पळय कितलेकी हजारो कटल्यान शिश्यांक तांगेलें पोट भोवन तांणी थंय दोखून ते दुर्वास मुनी कोप तांकां येनासी तांतूं दोखून रक्षण केलें म्हणून. आनी त्या युद्धांतूय आमी पळयता की कशी कृष्ण अर्जुनाल ओडटा आसता लढाई करना युद्धांत भाग घेना जाल्यार कृष्ण थंय रावून ताका गायडन्स दिता. सो एक प्रकारान आमी पळयता आमगेल कसं एक धर्म आसा खंयच्या परिस्थितींत तो आमी केल्यार देव खंडीत रक्षण करता म्हणून. आनी रक्षण एक भायच्या रुपान न्हय खंडीत भायच्या रुपान कसं एक सिक्क जावचें एक्सिडेंट हें पुरा जाल्यार एक म्हणटात पळय भायच्या रुपार एक कशें की एक प्रॉब्लेम आयिल्लें कशें की एक कश्ट आयलें म्हूण जाता. आनी आनी एक एक वस्तू म्हणटात पळय ताजे रिजल्ट ते इमिजिएट आसता कशी बोट पकडून येवंक जाल्यार ते कुडले जळटा ताजे रिजल्ट कुडले मेळटा म्हळ्यार जाल्यार एक एक आसता आमकां ओवर अ पिरियड और मस्त काळ नंतर ताची कशें आमकां रिएक्शन येवचें पुरो. सो देवाल रक्षण म्हळ्यार भायच्या दृश्टीन मातय न्ही मात भितर वयल्यान आमगेले मना निमित्त कसं प्रॉब्लेम जाता तांतूं दोखूनय देव रक्षण करता म्हणून. सो आयचे एक नेक्स्ट 15-20 मिनिट्स ह्यांची पॉयंटार आमी डिस्कस करुया की देवालें रक्षण कशी देव तागेले टिचिंग्स आनी तागेले एम्पावरमेंटा थ्रू करता म्हणून कशी गायडन्स दिवन शास्त्रांतू देव आमकां रक्षण करता म्हणून. आतां मस्त सकयल प्रॉब्लेम कशी देवान भगवद्गीते सांगचे आसा इनएविटेबल आसा म्हळ्यार ते आमकां अवॉयड करूं जायना खंयची प्रॉब्लेम आसचे पुरो खंयचे आमकां अवॉयड करूं जायना. 13 अध्यायान कशें देवान सांगचें आसा जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःख दोशानुदर्शन हें पुरा प्रॉब्लेम हें जावचें आसा अशें सांगूं जायना की देवा म्हाका मृत्यू नाका और म्हाका ओल्ड एज नाका हें जावचें आसा हांतूं दोखून हें एक्सेप्ट करता आमी. मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां स्थितिस्व भारत हें पुरा शीतोष्ण सुख दुःख आगमापायिनो नित्यस हें इनएविटेबल हें आमकां अवॉयड करचें जायना अशें न्हय की
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ केले हें पुरा प्रॉब्लेम डिसअपियर जातलो ना इनएविटेबल आसा जाल्यार ही ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम्स आसात म्हणटा पळय अवॉयडेबल आसा म्हळ्यार आमी चिकून तें गोत्तसून और चिकून करता ती म्हणून कशी देवान सांगचे आसा यही संस्पर्शा ज्या भोगा दुःख योनो एवत आदि अंतव्य कौंतेय न तेषु रमते भूता म्हळ्यार ही मस्त सकट आसा प्रॉब्लेम आमगेलें एक म्हणटात पळय चिकून पडतात आमी म्हणून आमगेली कसन एक डिझायर्स आनी आमी चिकून पडटा ती जाल्यार आमी नुत्ता बसचे जातवे की ना हांव तसलें चिकून पडना हांव कांय करना म्हणून ना देवान हे 2-3 श्लोक भगवद्गीते सांगचे आसा की आमकां नुत्ता बसचे जायना आमी करूं काची यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः मम वर्तनमानु अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा देवालें एग्जाम्पल दिवचें आसा उत्सी देवर इमा लोक न कुर्यम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्यम उपनयम उपन्यहम इमः प्रजाः हे 3 अध्यायांतस्य शाक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथाक्ष चिकीर्षुर लोकसंग्रहम म्हळ्यार देवान हे ती पुरा श्लोकां सांगचे आसा की आमगेल कसं कर्तव्य आसा धर्म आसता आमी करूकाची जिवनांत नुतबश्य जायना देव सांगता की हांव कांय कोरका म्हूण ना हांव सर्व लोक महेश्वरम जाल्यारीची हांव करता कसं जाल्यार की हांवें एग्जाम्पल दाखयनातल्यार विंगड जन तांगेलें कसं कर्तव्य करतलीं ताका देवान सांगचें आसा आमगेलें कर्तव्य करूकाची चुकून पडू नज्य म्हूण ह्याचे 3 अध्यायान तूं देव सांगता नियतम कुरु कर्मत्वाम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्ध्ये अकर्मणाम तुगेल ते कसं धर्म आसा नियतम कुरु कर्म प्रिस्क्रायब्ड ड्युटी म्हणटा ती तुका आमगेल परिस्थितीन तूं आमगेलें कसं की एक कर्तव्य आसा जबाबदारी आसता आमगेल्या जिवनांत तें करूकाची कसं जालें की नुत्ता भशेन कसं तें आमगेलें धर्म आसा तें करूकाची म्हूण आनी देवान सांगचें आसा न प्रसिद्धी अकर्मण शरीर यत्रापि आमी कसं कर्तव्य आमगेलें काम करनातलें आमगेलें फिजिकल बॉडी वे मेंटेन करचें जायना म्हळ्यार तें करूकाची आनी करता आसतना कर्तव्य रिजल्ट एवरी टायम चांग येतलें ना यत् तदाग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम म्हळ्यार एक कर्तव्य अशें आसा की स्टार्टिंगार आमकां विशा म्हणके दिसचें पुरो जाल्यार मुखार सुनू परिणामे अमृतोपम सो आमकां अशी आमगेलें कर्तव्य करता आसतना खंडित आमकां ताचें म्हणटात पळय तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम खंडिताची तें कळटलें म्हणून आमगेलें कर्तव्य करता आसुका कश्ट आसल्यारय अटना कसं जालें की कश्ट आसतना आमी कसं एफर्ट घालता ती तेन्ना आमकां आमगेले स्किल्स आनीकय डेव्हलप जाता म्हूण लायफाक कशें फेस करचें सो एक प्रकारान पळोवं येता की आमी देवाल इंटरव्हेन्शन एक्सपेक्ट करचें जायना कसं इनएविटेबल थिंग्स आसा जन्म मृत्यू जरा व्याधी आनी मातसो कडेन असो प्रॉब्लेम आसा खंय तें चेंज जायना जाल्यारीची देवाल भक्ती केल्यार देवाल रक्षण केल्यार ताची इंटेन्सिटी आमकां म्हणटात पळय हे प्रॉब्लेम डिसअपियर जायना जाल्यार इंटेन्सिटी उण जावचे पुरो रिड्यूस जावचे पुरो आतां कुंती महाराज सांगचें आसा वनवासा वेळार कितले सकट प्रॉब्लेम आशिल्ले रातचें खावचें कसं नाशिल्लें खंय एक घर नाशिल्लें रुखा पंदा न्हिदता आशिल्लीं तांणी सो प्रॉब्लेम्स डिसअपियर जायनी जाल्यार तांकां देवाक रक्षण आशिल्ले निमित्त ते इंटेन्सिटी तांणी फील करनी तांणी गिव अप करनी तांगेलें धैर्य चुकनी तांकां त्या देवान धैर्य दिल्लें त्या परिस्थितीक ते मुखारसून येवन तातूंत कसं कोरका म्हूण तांणी धैर्य चुकनाशी मुखार सुद्दां गेलीं द्रौपदीला अपमान जाला खंडिताची देवाल रक्षण म्हळ्यार अपमान जायनाशी रापनी तशें कांय ना जाल्यारीची आनी तांगेल पुरा प्रॉपर्टी पुरा गेल्लें पांडवाल जाल्यार देवान अपमान जाला वय जाल्यार रक्षण वय केलें एंड पॉयंटार सो हें इतलें एक म्हणटात पळय मनावरचेर इजी ना तें म्हणटा पळय कश्यप म्हूण की प्रॉब्लेम्स डिसअपियर जायना प्रॉब्लेम आसतलेंची जाल्यारीची आमी ह्या एक मनावर येता की कसं इनएविटेबल प्रॉब्लेम्स वे आसा ते हांवें चिके उणी जावचे पुरो आमगेल वयर आमगेल लायफान ताची इम्पॅक्ट कसो नासता पळय ते इंटेन्सिटी तें चिके उणी जावचे पुरो
देवाल रक्षण त्यावेळी देवाल रक्षणची पुरा जनाक येच्याक जन्म मृत्यू राव्यात जયારે तांतू ते धैर्य चुक्कन आसी मुखारसून वचचें आणि कसं की एक प्रयत्न करता रावचें आमगेलें कसं कर्तव्य आसा त्या परिस्थितीन तूं करचे प्रयत्न करता रावचें तशें एक धैर्य आसचें त्यावेळी देवाल रक्षणची आता मस्त सकड प्रॉब्लेमची की अवॉइडेबल वेश पुरो खंयचे म्हणल्यार आमी खंय चुकून पडटा ती आणि ते आम्ही चुकून पळनाशी आमकां देव बुद्धी दिवची पडल्या त्यावेळी देवाल रक्षणाची मत्स्य सकड वस्तू म्हणटात पळय आमी चुकून फॉर एक्झाम्पल खंयची की एक रॉंग टर्न घेतले आनी आमगेले मिटींग आमी कशें की इम्पॉर्टंट मिटिंगा वचचें आशिल्लें त्या टायमार पावनी ती आनी आमी चुकून पडलीं ते तो मत्स्य सकड अशें म्हणटात पळय सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लेम्स आसता ती आनी तातूंत देवावर विश्वास असो ना असो खंडित म्हणटात पळय एक एक पंथा कशी आमी चुकून पडलीं ती म्हूण आमकां कळना कसं की एक पावर आयल्या म्हणके जालें ना कसं आमकूच तसं हें करूं नज जाल्यारय आमी चुकून पडलीं ती कशी जालें बा हें म्हणटात पळय एक एक पंथा कोत तसो कोपचें नज म्हणून जाल्यारय एक एक पंथा एकदम कोप येता आनी कसं की उतर आमगेल्या तोंडा दुखून येता ती म्हणटात पळय एंगर पर्सनल डिमन्स म्हणटात म्हळ्यार आमगेले भितर कसं की आसता आतां एक एग्जाम्पल आसा खंय एक वर्ल्ड चॅम्पियनशीप फायटींग आशिल्लें तेन्ना बॉक्सिंगाचें तेन्ना एक बॉक्सराक कितलें कोप आयलें फायनल म्हणटात पळय वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाचें फायनल हें त्या बॉक्सरा फायटा मध्ये अशी कोप आयलो ताण वचून कोणाल लढाई करता पळय तागेले कान्नाक चापून काडलें म्हळ्यार ताका मागीर निमगेल की तूं अशी कशी बिहेव केली तूं वर्ल्ड चॅम्पियन आनी तुगेले ऑपोनंटाल वचून कान चापून काडलो तुवें म्हणून तेन्ना ताणें सांगलें की म्हाका कळनी म्हाका शिकोवप आयली त्या परिस्थितीन तूं की हांव तशें केल्लें म्हणून सो कशें की एक पंथा म्हणटात पळय पावर्स येस म्हणटात पळय खंयच्यान आमकां घोटनातल्यार वय चुकून पडटा ती तें विंगड सांगचे पुरो ती डिमन्स म्हणचे पुरो ऑर विंगड धर्मान शैतान म्हणचे पुरो कशें की म्हणटात पळय आमकां आमी करची नाका जाल्यार आमी करता ती चुकून पडटा ती म्हूण एक एक पंथा आतां मस्त कडेन टेक्नॉलॉजी निमित्त आमकां मस्त आतां पॉवरफूल आसा आतां फॉर एक्झाम्पल ते संडे इवनिंगा खंय खंय आमी बसलीं ती टेक्नॉलॉजी पॉवर आमी आयच्या सेशनान तूं पळयता झुमार कनेक्ट जालीं आमी खंय खंय विंगड विंगड लोकेशनार बैसून आमी देवाल विशीं डिस्कशन करता आसा ती जाल्यार हिची ह्यांची टेक्नॉलॉजी पॉवर सेल्फ डिस्ट्रक्शनार वे यूज करूं येता डिजिटल गॅम्बलिंग आसा विंगड विंगड नमुने ड्रग्स ऑर्डर करूं येता कसं कसं पुरो ह्यांची इंटरनेटाचें टेक्नॉलॉजीक मिसयूज करूं येता म्हूण पळयता सो फुडें काळान तूं चड आतां एक दोन जनरेशन फुडें पळयता आमगेर फॅमिलीजान तूं एग्जाम्पल घेतल्यार पळयता पुरा आमगेलें म्हणटात पळय जीवन करचेंय कश्ट आशिल्लें म्हळ्यार खावचे पिवचें एक सर्टन एक इन्कम आनी बेसीक इश्यूजान तूंची म्हणटात पळय ते तांतूय एक कश्ट आशिल्लें मात कसं की एक समाजान समृद्धी येवन तरी आतां खावचे पिवचेक कश्ट आसा तसंच परिस्थिती आशेच ना जाल्यार आतां विंगड नमुने कश्ट आसा मना शांती जावका सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स म्हणटा ती थंयसर पुरा कश्ट आसा म्हूण आनी थंयसर पुरा कश्टा निमित्त हे सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लेम्सा निमित्त चुकून पडचें साध्य आसा आनी तांतूय चुकून पळनाशी आमी केन्ना हें भगवद्गीता असल पुरा आयकता ती देवान सांगिल्लें तेन्ना आमी पळयता देव त्या रुपार आमगेलें रक्षण करता आसा म्हूण आतां आमी पळयता की अर्जुना खातीर तागेलें जिवमानाचें पुरापशी व्हड युध्द आशिल्लें तें निजोवन कुरुक्षेत्राचें आतां इमॅजीन करया ती कोणी क्रिकेट प्लेयरू पुरा तागेलें मॅच खेळून फायनलाक ताका बॅटींग करचें मेळटा आसा तागेलें सगळें करियर आसा तें इम्पॉर्टंट पॉयंट की ताका वर्ल्ड कपाच्या फायनलाक ताका बॅटींग करूं चान्स मेळटा आसा आनी ताणें सडनली सांगल्यार की ना आतां म्हाका बॅटींग करचें नाका म्हणून तशी अर्जुनालें व्हड युध्द आशिल्लें न्ही एक क्षत्रिया खातीर इतलें व्हड युध्द म्हळ्यार तांणी भाग घेवूंकाची अर्जुना खातीर धर्म संकट आशिल्लें ते कसें सम कसें चुकून पडचें ताका तें पुरा भंय आशिल्लें म्हणटात पळय कसें की तागेलें एक डिझायर इमोशन आशिल्लें कसें की भावना आशिल्ली कसें की इमोशन आशिल्लें तातूंत ताका म्हणटात पळय तो गुपसून पडलो ताका कन्फ्युजन आयिल्लें म्हणून कशें की आत्मा मन
देह, स्थूल सूक्ष्म शरीर आनी हें जगत्य म्हणटात पळय. आतां आमकां ज्ञान इंद्रिय आसा. ज्ञान इंद्रिय म्हळ्यार दोळ्यान पळोवचें, आयकुचें, टेस्ट करचें, स्किन हें करप, पंच ज्ञान इंद्रिय. तें जेन्ना आमकां ताजेन आमी ते इमोशन्स फील करूं येता आनी मागीर आमकां का ते आमी कर्म इंद्रियातूं करतात, हातू पांयू म्हणटात पळय. हाचेन पुरो आमगे पंच कर्म इंद्रिय आसा ताजेन आमी आमगेलें ऍक्शन घेतात आमी. आतां पक्कन एक कोणी एक चेडा सांज पांच चेडूं तो कोणी मारता आसत म्हूण लेखया ते आमी आमी दोळ्यान पळयता ती चायल्डान आयकुचें रडचें आयकता ती ज्ञान इंद्रिया दुखून तेन्ना आमकां कसं न्हय खूप येवचें एंगराचें इमोशन फील जातालें आनी आमी कसन करताले आमगेले कसन डिझायर येतालें की आमी ताका वचून ते कोण चायल्डा मारता आसा आमी वचून ताका मारया म्हूण आमगेले कर्मेंद्रिया दुखून. सो तशींची म्हणटात पळय एक इमोशन आसा आनी डिझायर आसा. ध्यायेतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधोभिजायते. सो हें पुरा ब्लॅक अँड व्हाईट न्ही की अशी आसल्यारी जाल्यार हिची असं एक चुकून पडशी तसं एक डिझायर मनांत आयल्यारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन जाता म्हणटात पळय तें जायनासी पळोवच वय तें देवालें रक्षणम ते कुंती महाराणी हे प्रार्थनेन तें तत्व कळटा. कसलें की अर्जुनाल कशें इमोशन आशिल्लें की भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य असल पुला म्हालगड्या मारच्या नज आनी हांव ताका म्हाका युद्ध करचें नाका म्हूण आनी ताणें कसं ऍक्शन घेवचें की ताणें गांडीव तकू दवरलें आनी म्हाका लढाई करची नाका म्हूण जाल्यार ताचेन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्लो. ताणें लढाई करनातील वय जाल्यार विंगड पांडव जेन्ना लढाई करपा पडटा आशिल्लें आनी विंगड पांडव जेन्ना लढाई करता तांणी कसलें की अर्जुन तांगेलो मेन योद्धा आशिल्लो तांणी पक्कने भिमान लढाई करूनय विन जाली म्हूण लेखया ती जाल्यार कॅज्युअलिटीज मस्त आसता आशिल्ली. अर्जुना नसल्यार कशें एक युद्ध जाता आशिल्लें खंडितच जायनाशिल्लें आनी पक्कने अशें लेखलें की अर्जुनान लढाई करनी म्हूण विंगड पांडव लढाई करना ती तेन्ना दुर्योधन तांकां सोडता आशिल्लें तो खंडीत तागेलें द्वेश इतलें आशिल्लें की तांणी लढाई करनातल्यार दुर्योधन तांकां मारता आशिल्लो मागीर आनी तांकां मात्र न्ही पक्कने तांणी लढाई करनाशी दुर्योधनान तांकां सोडलें आनी तांणी वनवासाचें अमकलीं ती दुर्योधन विंगड जेन्ना सोडता आशिल्लो हांकां सोडली म्हूण लेखयात पांडवाक विंगड कोण पांडव जेन्ना पार्टींत आसा खंडीत दुर्योधन तांकां सोडनाशिल्लो. सो अर्जुनान लढाई करनाशी कसलें प्रॉब्लेम सॉल्व जायनाशिल्लें. खंडीत युद्ध करचें म्हळ्यार हेल्लीश आसा जाल्यार युद्ध करनातल्यार वय आनीक सिच्युएशन वर्स जाता आशिल्लें म्हूण. सो अर्जुनाले दोन्ही चॉयस एक लेखारी लायक ना. युद्ध केल्यारय ताण तागे प्रितीजना मारका युद्ध करनातल्यार परिस्थिती आनीकय वायट जाता आशिल्ली. सो एक प्रकारार आमी पळयता सांगचें की कृष्ण तांकां सांगता आसा की सिच्युएशन आनीक ऑलरेडी विपरीत जावन आसा जाल्यार ताका आनीकय वायट करता म्हूण ना म्हळ्यार ऑलरेडी बॅड सिच्युएशन आसा ताका आनीकय वर्स करता म्हूण ना अर्जुनाक एक लेखार त्या लेखार आमी पळयता एनिवे कृष्ण सांगता पुराजनान भगवद्गीतेन तूं सांगचें आसा पुराजनान मूर्छ कशी आसा ती जाल्यार तूं ह्या युद्धां भाग येनासी तुगेलें केन्ना कर्तव्य करना तेन्ना तूं अधर्माच भागीदारी जातलो म्हूण. हें पुरा अर्जुन सुद्दां कन्फ्युज्ड आसता इमोशनली कन्फाउंडेड आसता म्हळ्यार पळय इमोशनली वय ताका दिसता की हें कसन जातलें मालगड्या मारता जाल्यार देवान ताका गायडन्स दितरी देवाल टिचिंग्सा थ्रू रक्षण करतरी ताका मनांत एक नमुने स्फूर्ती येता म्हणून नष्टो मोह स्मृती लब्ध्वा त्वात् प्रसादान माच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव म्हणून अर्जुन कृष्णा सांगता म्हळ्यार पुराजना लायफांत अप एंड डावन येता आमगेले इमोशन स्टेबल आसना जाल्यार आमी कशें एक रॉंग इरिवर्सिबल डिसिजन घेयनाशी देवान आमी केन्ना देवाल टिचिंग्स आमी एक्सपेक्ट करता ती आनी आमकां एक थोडें सेल्फ कंट्रोल येता त्यावेळी देवाल रक्षणाची म्हूण. सो एक प्रकार देव तागेले टिचिंग्सा थ्रू अर्जुनाक एनकरेज करता कम्फर्ट करता आनी ह्याच विशय देवान अपास्वय अभिमन्यूल केन्ना मृत्यू जाता ते चक्रव्यूहांतू तेन्नाय अर्जुनाक देवान अर्जुनाक ते अपास एक गायडन्स दिवचे आसतात ना कसलें की त्या दिवस तो खंयची त्रिगर्थ जनार लढाई करून येता ना सांजवाडा राजन शांत आशिल्लें आनी अभिमन्यूल सिटार कोणी ना तेन्ना अर्जुनाक कळटा की अभिमन्यू ना म्हूण तेन्ना ताका पुरा नमुने एक फिलींग येता शॉक जाता सुरे ताका गिल्टी जाता की हांव ना आशिल्लो म्हूण हांव अशें जाल्यार अभिमन्यूल रक्षण करता आशिल्लो. भिमाक आनी युधिश्टिराक
म्हणटा पण कोपान तोंडाई उलोवचें सुरू करता म्हूण अर्जुनचं तुम्ही कसं नाही तुमगेलं आभूषण वे हे पुरा तुमगेलं आयुध कसं करतात काय प्रयोजन नात तुम्ही म्हणून त्या प्रकारे अर्जुन सांगता जाल्यार एक कृष्ण त्याने इमिजिएटली सांगता की कोण बुद्धिमान व्यक्ती आस पळय तो खंयचे परिस्थितीन तूं हांतू दुखून आनीक कसन भायर पडयत तशी एक चिंतन करता की हांतू आमी कसं ऍक्शन घेवत खंयच्यान की हें सिच्युएशन बेटर जातलें म्हणून तुका कशी दुःख आसता तांचे की ना चड भिमाक आनी युधिष्ठिरा दुःख आसा तूं असल पुरा उतरवलो न्हू सिच्युएशन वर्स कोर नाका म्हणून सो कृष्ण थंय वय गायड करता की सिच्युएशन खंयचे बॅड असल्यार वय आमी कशी विपरीत असल्यार वय कसन आमी करूं येता खंयच्यान तांतू थंय थोडे कसन बेटर करूं येता तशी आमी लेखूं का म्हणून एक गायडन्स दिता म्हळ्यार पुराजन कशी शॉकांत आसा जाल्यार आनीक सिच्युएशन वर्स करची नाका म्हळ्यार एक हो विशय कुंती महाराज तिगे प्रार्थनेंत आमी पळयता की देव आमगेर सायडांत आसा जाल्यार आमी उडगास करता देवाक आनी खंडीत देवा उडगास केले निमित्त आमच्या लायफांत एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मेळटा आनी देवाल कसन की एक हायर प्लॅन आसा आमकां कळच ना कसं की कष्ट सोय कसं लागत म्हूण कळना जाल्यार हिची देवाल खंडीत हायर प्लॅन आसा पण देवाल वर विश्वास दवरल्यार आमगेर विश्वास आनीकय वाडटा आनी आमी देव खंयची खंयची प्रकारां विंगड विंगड रुपार रक्षण करता आमकां म्हणून ते आमकां मन अवस्थ तशी जाता आनी देव एक एक पंत आमकां आमकां कळना की आमगेले भितर ती स्फूर्ती शक्ती खंय देंवकून आयली म्हणून एम्पावरमेंट म्हणटात पळय तशींच एक पॉयंट पळयत आमी की ते खांडवान तूं खांडव रान्नान तूं कशी अर्जुनान थंय वताना ते तक्षक आशिल्लो ते पुरा म्हळ्यार बेसिकली आमी पळय महाभारताचे युद्ध म्हळ्यार पुरा राक्षसगणय पुरा आयली ती हे भुमीरी आनी देवी देववय देवता जन वय पुरा जन आयली तो हे एक दानव राक्षसांनी देवता मध्ये युद्धाची महाभारत कसले की देवता वय विंगड विंगड रुपार जन्मांत आयली ती कृष्णाले हे करू तो खांडवान तूं पुरा प्राणी असत पण ते पुरा राक्षस आनी दानव आशिल्ले तांणी आनी अर्जुन तांक पुरा जना मारता जाल्यार ते 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 खांडव रान आशिल्लें तें इंद्रालें प्रोटेक्शन रक्षणा अंडर आशिल्लें आनी तक्षक तागेलो तक्षक आनी तक्षकाल पूत अश्वसेन आशिल्लो ते इंद्रा तांगेले म्हणटात पळय मित्र आशिल्लीं ताका इंद्र कसने अग्नीन कसने करू ते जळोवचे प्रयत्न केल्यार इंद्र ते पावस घालता आशिल्लो ताकाची अर्जुनान कशें केलें बाण मार न्हू एक सात्तीसी केल्लें ते इंद्राल पावसू पडनाशिल्लो आनी अग्नीन जळोवचें सुरू केलें म्हणजे कशी नमुने ते अर्जुनान ते एक तागेले एक टॅलेंट दाखोवन सगळें एक सात्तीसी केल्लें बाणानाची रान्ना वयरी आनी विंगड विंगड देवता जन आयलीं ती तांक वय अर्जुनान युद्धांत परास्त केलें खंय दुखून आयली ती अर्जुनान तितली शक्ती त्या परिस्थितींत कशी एक गाद्यान तूं नॉर्मली कसं नाही केल्यार गाद्यान जावचें आशिल्लें तें जावचें पुरो जाल्यार भितर डीप गेल्यार त्याची गाद्यान तूं कसं नाही भांगरय मेळचें पुरो ट्रेजरय मेळचें पुरो सो आमी केन्ना आमगेल परिस्थितींत आमी कसं करूं जाता तें पुरा करता ती जाल्यारीची आमी ट्राय करता आसता ती तेन्ना देव खंडीत आमकां कसं करूं जायना तें करच्याक म्हणटात पळय देव शक्ती दिता म्हणून म्हणटात पळय आमी आमी पुरा एवरीथींग वॉट वी कॅन वी डू म्हणटात पळय कसं नासता करता ती तेन्ना आमकां कसं करूं जायना वॉट वी कान डू ऑल्सो देव तांकां रक्षण करता आतां पळय येता की प्रभुपाद स्वामी भारतांत तूं कितले सकयल प्रयत्न केले भक्तीचे प्रचार करच्याक जाल्यारीची तांचे प्रभुपाद स्वाम्यान तोच विशय भक्ती विशय केन्ना अमेरिका वचून सांगलें तांकां कितलेक नमुने सपोर्ट मेळ्ळो आनी कितलेक देवान तांगेल कडेन व्हड कार्य करून घेतलें म्हणून पळोवं येता यशोदा माईन आमी पळोवं येता की कितले तेणी प्रयत्न केले कृष्णा बंदुशाक जाल्यार तें दोर पावनाशिल्लें जाल्यार कृष्णान लास्टारी तेगे लावसूक बांदू सोडलें सो एक प्रकारान आमी पळोवं येता की आमगेले आशिल्ले पावर आमी कितलेंय प्रयत्न करून आमगेर फूल ट्राय केल्यार खंय थोडें उणें पडता पळय तेन्ना ते देव आमकां एबिलिटी दिता अर्जुनान पळोवं येता आमी की जयद्रथाक मारूं प्रयत्न करता कितले सकयल प्रयत्न केले जाल्यार ताका लास्ट तें अशें दिसलें की आनी जायना म्हणून जाल्यार तेन्ना लास्ट कृष्णान कशें केलें सुर्याक कवर करून सोडलें आनी काळोख जेल्लें आनी अर्जुनाक गायडन्स वय दिल्लें ताका अशी मार्का की तागेलें
गड कट्ट जावन तागेले ते माती वचून तागेले बापसूलें कसं की त्या बापसूलें ते वर आशिल्लें की कोणी ताका मार न्हू तागेले माती तोकू पडल्यार तांणी ध्वंस जाता ती सो त्याची त्या कृष्णान ताका गायड वय केलें की अशी मारका की तागे जय धरताल माती वचून तागेले बापसूल्यांची पांयार वचून पडका सो म्हळ्यार अर्जुनान कसं की तागे फुल्ल ट्राय करचें आशिल्लें केलें ते लास्टारी कसं साथ दिनाशिल्लें पळय अर्जुना करण ते देवान ते गायडन्स दिवन ते पावर दिवन करयलें सो आमी हे आयच्या सेशनातून हे दोन मेन पॉयंट पळयले हांव हांगार आपयतात की जस्ट एक रिकॅप करूया आमी की आमी पळयलें की कुंती महाराणीन प्रार्थना करतना पळयत की खंयची खंयची विंगड विंगड रुपारी देव रक्षण करता म्हणून आनी हे मेन पॉयंट आमी हे पळयलें की मस्त सकड अशें अशें पूर पॉयंट की आमकां म्हणटात पळय कंट्रोल करूं जायना जन्म मृत्यू जरा व्याधी तशें जाल्यारीची आमी देवाल रक्षण म्हळ्यार कसं न्हय ते प्रॉब्लेम फेस करच्याक आमकां देव ते शक्ती दिता आनी ताचे निमित्त ते प्रॉब्लेमची उणी जावचे पुरो इंटेन्सिटी वे उणी जावचे प्रॉब्लेम वचचेच ना जाल्यार ताची इंटेन्सिटी उणी जावचे पुरो ताची इम्पॅक्ट आमगेर वेर उणी जावचे पुरो त्या देवान रक्षणाची आणि आम्ही सेकंड एक पॉईंट आयच्या सेशनात पळयलें की नॉट नेसेसरी की प्रॉब्लेम भायच्या दृश्टीने असता मस्सकट प्रॉब्लेम पुरो स्पेशली आयची काळांत तूं सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लेम असता आम्ही चुकून पडटा ती जाल्यार आम्ही चुकून पडनाशी ते एक नॉलेज गायडन्स देव तागेलें टिचिंग्स थ्रू भगवद्गीता भागवतम हे भक्ताल थ्रू आमकां नॉलेज केन्ना मेळटा त्या वेळी आमी खंय चुकून पडनाशी त्या वेळी एक देवाल रक्षणाची म्हूण पळयता सो टिचिंग जातू आमी हें पळयलें की कशी अर्जुनाक कशी तो तागेले त्या लायफान त्या प्रॉब्लेमान आशिल्लो तेन्ना देवान कशें ते भगवद्गीते नॉलेज दिवन तागेलें रक्षण केलें म्हळ्यार टिचिंग्स ऑर नॉलेजा थ्रूय देव रक्षण दिता म्हूण ते महारथो म्हूण कशी ती सांगता कुंती महाराणी की महारथाचें नांव लढाई करतना देवा तूं रक्षण केल्लें म्हूण आणि लास्टार आमी पळयलें की देव एक एक पंता आमकां एम्पावर करता म्हळ्यार आमकां एक एक पंता कसं आमी केन्ना आमगे फुल्ल प्रयत्न करता ती तेन्ना आमकां कसं साथ दिनाशिल्ले तसले वस्तू आमगेले कारण देव करून घेता म्हूण ते अर्जुनाला आमी पळयलें कशी दोन प्रयत्न कशी खांडवान तूं ताणें कशी देवता जना लोटवय लढाई केली आनी कशी जयद्रथा मारतान देवान रक्षण केलें सो असल दोन एग्जाम्पलान आमी पळयलें की देव आमी केन्ना फुल्ल प्रयत्न करता ती तेन्ना देव एक एक पंत आमकां एम्पावर करता की आमकां कसं नॉर्मली साथ दिना त्या वेळी आमी करता ती आनी आमी त्या प्रॉब्लेमांतून भायर पडच तशें शक्ती दिता सो हे रक्षणाचे पॉयंट एक्चुली एक व्हड विशय कुंती महाराणी प्रार्थनाचे व्हड एक एसेन्स हेची की देव कशी रक्षण करता सो नेक्स्ट सेशन वय नेक्स्ट संडे सेशन घेवचें जायच ना ताची मुखावेल संडे वय ह्यांची रक्षणाची पॉयंटारीची आमी आनीक थोडे एक डिस्कशन करूया सो आंगार आपयता हेच्या सेशनाक मेन ती आमगे मना वचका की आमकां देव एम्पावर करता आनी मस्त रुपार अनेक रुपार देव रक्षण करता फुल्ली प्रॉब्लेम सॉल्व जायच ना जाल्यार ते फेस करचें ताची इंटेन्सिटी उण जावचें तशी देव परिस्थिती हाडून दितलो कसं उलयलें तूं चुकून पडल्यार क्षमापण करता तुमकां धन्यवाद दिता हें जॉयन जाल्ले खातीर कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सान तूं टायप करीत ऑर अनम्यूट करून उलोवपा जाल्यार सांगीत नेक्स्ट एक 5 मिनिट्स खातीर सेशन ऑन दवरता हरे कृष्णा धन्यवाद पळय देव डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यांची कशी कुंती मारीन सांगचे आसा की तो पर्सनली वे नासल्यार वे इनडायरेक्टली डायरेक्टली देवान रक्षण केलां हरे कृष्णा धन्यवाद पुराजनाक कॉमेंट करता आसा ती कोणाक कसं सांगता जाल्यार सांगेत अदरवायज आमी हें सेशन कंक्लूड करूया नेक्स्ट टायम आमी ह्यांची देवान रक्षणा वयरी पॉयंट करूया ताकाची हाजी नंतर वयल श्लोक आमी पडलेले ती सांगता की म्हाका प्रॉब्लेम असं येऊन देवा लायफान तूं कसले की तिका विश्वासच देव रक्षण करतलो हो एक व्हड विशय आमी कुंती महाराणी तिगेल चरित्रा दुखून तिगेल भावने दुखून आमी शिक्षीत अशें
हरे कृष्णा. चल आयचे सेशन कन्क्लूड करूया. 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कन्क्लूड करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे नहीं ताजे मुकावेल संडे मिळणे आपासना ह्यांची टॉपिकावर डिस्कशन करूचे. हरे कृष्ण. रापयता हरे धन्यवाद कृष्ण. जॉईन केले. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद.